देवाचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगले, कोण एक क्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक सोनी वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवणांनी भरोन ताच्या दारवंट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक पयस देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुजे जिवितांत तुवें जितलें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमच्या आनी तुमचे मदें मोटें व्हडलें पाताळ थिरायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. ते हे वलवलेचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावंक. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसात, ताणें तांचें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. देवाचें उतर हें.